प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो पयलो विस्वोर वोड 21 ते 28 पर्यंत. Mark chapter 1 verses 21 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ते कफेरनावांत गेले आनी रोखडोच सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी धर्मशास्त्रा परी न्हय पूण अधिकार आसतो एकल्या परी तो तांकां शिकयतालो देखून ताच्या शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो. त्याच वेळार मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजारेथच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र तो एकलो. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, हो गो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? अधिकार आसलेली ही नवी शिकवण. मेळ्या आत्म्यान लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच गालिल्याच्या आख्ख्या प्रांतांत सगले कडेन ताचें नांव गाजलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू एका देंवचार बसलेल्या मनशाक सुटका दिता. त्या देंवचाराक तो भायर काडटा, ताका हुकूम घालता. तो आपलो अधिकारान तो त्या देंवचाराक भायर सर म्हणटा आनी तो देंवचार त्या मनशा वतलो भायर घेता. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता, आमी खरेंच ह्या उतराचेर नियाळ करून ही सुचोवणी घेता. आमकां कितें शिकवण मेळटा आयज? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत चलतालो, तो मनीस जावन येयल्लो. पूण जें काम करतालो तो, जीं उतरां उलयतालो तो, जीं चिंतनां ज्यो चिंतालो तो आपल्या स्वर्गीच्या बापाच्या प्रमाणें चिंतालो, जें बाप ताका सांगतालो तो. आनी खंय आमी जाणो, भाव भयणीनो, सद्दां जेजू वेळ काडटालो आनी आपल्या बापा बरोबर संबंद दवरतालो. तो मागणें करतालो, तो देवाच्या उतरांत रिगून आसलो. आनी जेन्ना ताका इतलें काम आसतालें, जेन्ना दीस काबार जातालो, तो लोकांक कडून पयस वतालो, दोंगरार चडटालो आनी आतां ते आपल्या स्वर्गीच्या बापाशी मागणें करून तो संबंद दवरून तो बाबा कडेन उलयतालो, बाप ताचे कडेन उलयतालो आनी बाप ताका सगळें सांगतालो कितें करूंक जाय, कितें ना करूंक जाय. आनी सगल्यो वस्तू ज्यो ताका बाप सांगतालो त्योच करतालो. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजूक अधिकार आसलो. अधिकार कित्याक? कित्याक ताजो संबंद आपल्या बापाशी घट आसलो. तो अधिकार जो बापान ताका दिल्लो, तो अधिकार तो वापरतालो आनी आतां देंवचार काडटालो, लोकांक पेकोणी दितालो, सगळें अजापां करतालो. आनी ते भाशेन तो आतां देवाचें नांव, देवाचें राज परगट करतालो. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आमी सगळीं म्हणटा आमी देवा जेजूचे फाट लावतात. आमी खरेंच म्हणटा आमी क्रिस्तांव. आमी खरेंच म्हणटा आमी जेजूचे भावार्थ धरता. आमी देवस्पण करता, आमी मागणी करता, तेज करता, इगोर्जेक वता, इतल्यो वस्तू करता आमी. पूण आयज आमकां एकूच एक प्रश्न विचारुया. जें जेजून सांगलां तें आमी करता काय? जेजून सांगलां आमकां, जो कोण ताचेर भावार्थ धरता तो जें जेजून केलां तेंय करतलो आनी ताचे व्हड वस्तू करतलो. जिवांचो 14 विस्वोर वोड 12. जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, जो कोण म्हजेर भावार्थ धरता तो हांवें केलां ती वस्तू करतलो. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. जें देवाच्या उतरांत बरयलां, जें जेजून आमकां सांगलां आमी करूंक जाय तें आमी करता काय? खरेंच जो अधिकार आमकां जेजून दिला तो आमी अधिकार वापरता काय? हो आमी फकत धर्म करता, आमी फकत मागणी करता. आमी कोणा कडेन विचारता जाल्यार, बाबा हांव बरो ना, ओ म्हाका कसले त्रास आहा, आमी सांगता ताका भियानाका, हांव तुजे पासून मागणी करता. आमी हात घालता आनी कितें करता आनी कितें मागणी म्हणटा, पूण आमी तांकां कसलीच पेकोणी ना, कसलोच अधिकार ना. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया. जेजू आमकां सांगता,
जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दोत्ता, जेन्ना आमी ताजे उतराचेर चोत्राय दोत्ता, जेन्ना आमी ताजे उतराचेर नियाळ कोत्ता, हो जो अधिकार ताणें आमकां दिला, तो अधिकार आमच्यान वापरूंक जाता आनी आमच्यान आतां जेजून केलां, देंवचार काडपाचें काम, लोकांक पेकोणी दिवपाचें काम, मिलाग्री करपाचें काम आमच्यान करूंक जाता. पूण आयज भाव भयणीनो, इग्रोज मातेन कितें घडटा? आमी मागणें करपाक सामके नंबर वन. आमकां कोणें सांगीत जाल्यार मागणें कर म्हणून आमी तेज करपाक, मागणें करपाक, नोवेनां करपाक एकदम बरी आहात. कशें कोणाकूय सांग मागणें करया, मागणें करपाक तो जाल्यार लादाई करया, मागणें करपाक आमी एकदम चॅम्पियन सारके. पूण खरें आमी भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार देवाच्या उतराचेर आमी दोत्ता काय? खरेंच आमी तें उतर घेता, तें उतर पाळटा, खरेंच तें उतर पाळून आमकां तें जैतिवंत जिवीत मेळटा काय? खरेंच आमी हो जो अधिकार जेजून आमकां सांगला तो आमी तो वापरता काय? आनी अधिकार जो दिला तो फकत आमच्या पोझिसांक दिवंक ना. आमकां आमी 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 म्हणटा आमी कोण कंपनीन गेलो, एक मॅनेजर जाता, कोण जनरल मॅनेजर जाता, कोण डायरेक्टर जाता, ताका एक पोझिशन मेळटा, ताका त्या पोझिशनाचेर ताका अधिकार मेळटा. पूण आयज भाव भयणीनो, आमी खरेंच क्रिस्तांव जाल्यार आमकां पोझिशन आनी अधिकार आमच्या पोझिशनाचेर न्हय, पूण आमचो अधिकार जावन आसा जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या उतराचेर रिगून रावता. खरेंच आमकां उतराची सजमणी आहा. जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता आनी आमी उलयता, ते देंवचार धांवतात, पेकोणी जाता आनी सगळें देवाचें बरें बरें आमच्या जिवितांत फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, भावार्थी म्हणटा, पूण हो अधिकार आमचे कडेन आसा काय? हो फकत अधिकार देवान थोड्या लोकांक कडेन दिला, देवान थोड्या लोकांक दिवना. हो अधिकार सगळ्यांक जो ताज्या पुत्राचेर भावार्थ दोता, जेजूचेर भावार्थ दोता, तांकां अधिकार दिला. आनी जेन्ना आमचे कडेन अधिकार आहा, आमच्यान देंवचार काडूंक जाता, आमच्यान पेकोणी लोकांक दिवंक जाता, उतराची सजमणी दिवन, आनी त्या बरोबर त्या भाशेन आमच्यान हें जेजूचें राज फुडें वचपाक आमच्यान वावर करूंक जाता. आयज भाव भयणीनो, आमी खरीच भाशेन ह्या उतराचेर, ह्या आयुश्याच्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया आनी खरीच भाशेन हें जेजूचें राज फुडें सरपाक आयज आमी वावरुया. हो अधिकार जो आमचे कडेन आसा, आमी सद्दां देंवचार काडपाक, लोकांक पेकोणी दिवपाक, तांकां बरें उतरां दिवपाक, त्या उतराची सजमणी दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव